विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीतून प्रसार जावचे जागृत जगत शंकलाचे आप्त सलहा उपाख्यानाचे सर्व वीक्षकांक मेगेले नमस्कार। एक सुदृढ सशक्त जावन आशिल्ले एक समाज निर्माण जावक जाल्यारी तांतूल जनांक आरोग्य आणि विशेष जावन मनशांतीचे मस्त अगत्य आसा। आयचे धांवडीबलीचे जिवनांतू आमगेले विद्याभ्यास करतले तरणाटे लोक वार्डिके वाडिले चेल्लो चेल्ली आनी बामण बायलां आनी विशेष जावन मेनोपास स्टेजार आसचे दादले मनशांनी बायल मनशांक आनी विशेष मालगड मनशांक आजी नाना नमने समस्ये आमी येवचे पळयता आसाची। आनी मुख्य विचार कसलो म्हळ्यार तांकां हे समस्ये आस म्हूण सांगून प्रारंभार कळनाशी राबिले मस्त स्टेज दांटून जातरी तांकां मेडिकेशन आनी आस्पत्रेंत तांकां ट्रिटमेंट दिवता जाल्यार परिस्थिती येवन पाविले आमी पळयता आसाची। बहुशः एक कूड कुटुंब व्यवस्था जॉयंट फॅमिली व्यवस्थेचे एक अंत्य जाल्ले आनी न्यूक्लियर फॅमिलीचे एक उपजेन आयिल्ले हें पुराय बहुशः हाका प्रमुख कारण आसा। पुरो फुडें पुराय आजो बापामा मामामा माव पाची बाप्पा मांतू होडण्णा सानण्णा असल पुराय आमी संबंध पळयता आशिल्लेची। हे सान्न कुटुंब जाल्ले निमित्ती आजी एक तांगेले समस्ये कोणा लागीं सांगू जायनातील नमनेचे आजी कौटुंबिक व्यवस्थेंतू आमी येवन पाविल आसाची। एक ग्याद्यस कसल म्हळ्यार नांगटान जावचे कामाक कुराडी काण घेतले म्हूण सांगताची। समाजांतू आमगेले मस्त लोक कसलकी एक सेव जावका आमगेले निमित्ती समाजाक म्हूण आश पावतले आसाची। हाका आमी एक विश्व कोंकणी केंद्राचे समहित कार्यक्रमाचे आशया प्रकार आजी फ्रीलेन्स जावन काम करचे वॉलंटियर सांगेले मस्त अगत्य दिसता आसा। ते तिकून हे कार्यक्रमाक ट्रेनिंग मेंटरशीप दिवन वॉलंटियर्सांक ट्रेन करचे कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्र आनी येवचे दिसांतू मांडून घेवन येता आसा। स्क्रीनार येवचे व्हॉट्सअप नंबराक आप्त सलहा म्हूण सांगून तुमी मेसेज पेटयल्यार आमी तुमकां संपर्क करताची आनी विश्व कोंकणी केंद्रांतू हे आप्त सलहा कार्यक्रमाक मेंटरशीप घेवन ट्रेनर्स येवन पावताची। तांगेल मुखांतर आमी हे समाजांतू व्हड मट्टाक वॉलंटियर्सां ट्रेन करून समाजांतू असल एक अनिश्ट मुखावयल्या दिसांतू उणी जावच्याक आमी सर्व प्रयत्न करया। देव सगळ्यांक बरें करूं। नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जावचे जागृत जगताचे विशेष कार्यावळीक तुमकां सर्वांक स्वागत। आयचे हे उपाख्यानांतू आमी आप्त सलहा या काउन्सिलिंगाचे भाग 4 पळोवचार आसाचे। हंतू ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन हांनी वेंचून काडलेले कसं पुरो कार्यविधान आसा आनी ह्या कार्यविधाना निमित्त कशी तांणी जनाले विश्वास प्राप्त केले आनी तांगेल समस्या समाधान दिल्ले म्हूण पळय। आज हाजी मुखावेल माहिती दिताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांनी। डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या पाख्यान स्वागत। नमस्कार। आता लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स त्यांना कितले ते डिप्रेशनाक वता म्हूण सांगल्यार एक सायकॅट्रिस्ट एक ताका पेशंटागेर मेगेर आयलो। इतले कसन डॉक्टर म्हूण सांगलें सर तो मस्त डिप्रेशनार हे डिप्रेशनार न्ही ते एक्चुअली ताका रात्री पाले न्हीद पडना आनी खावच्याक जेवच्याकय जायना ताका कसलें जायना न्हीद पडना म्हूण सांगून ताका पुरो फिनो बार्बिटोन हें तें पुरो आमी दिल्लें। कशें जाल्यारय न्हीद येना ताका तें कसं करचें म्हूण कळना ताका आनी कसलें दिवचें ना एक्स्ट्रा दिवचें आनी कसलें म्हाका जायना तें कसलें कशी कोणी दात की कसलें तूं एक ट्राय कर म्हूण सांगून विशय कसो म्हूण सांगता। इज फ्रॉम ए व्हेरी फेमस फॅमिली तो एक डॉक्टर तांगेल फॅमिलीची प्रॉपर्टी डिवायड जाली डिवायड जावन घेवन हागेल म्हणटाक तांगेलें ओल्ड घर एक मेळ्ळें
ओल्ड घरांत साधारण एक 10-12 रूम्स आसा, एक डायनिंग हॉल आसा, हें आसा. आतां पुरा युनिट जावन गेंगे सन युनिट एक 2 बेडरूम हाऊस 1 सिंगल बेडरूम हाऊस रावता ती हागे ओडे आयले. ते घरय बांदला कसन करचें म्हणून कळ्ळें. मान काडचें जायना, स्ट्रॉंग बिल्डींग कसन करची म्हणटा कोण कितें सांगलें तुका हॉस्टेल कर मरे म्हणून, वर्किंग वुमन हॉस्टेल कर असेल कसं नाही म्हणून. हांवें तशींच एक पेपरार गेले वर्किंग वुमन हॉस्टेल करता कोणी इंटरेस्टेड असले तुम्ही वयसून घेवं येता म्हणून. एकटो आयलो म्हाका इंट्रस्ट आसा हांव करता म्हणून म्हणलो. जायते म्हण सांगून हांवें बॉन्ड भरून घेतलें, जालें स्टार्ट जालें. स्टार्ट जावन गे न्हू सुमार दिवस जाले. कोण केकल्यान म्हणलें ते समना तूं वचून एक पटी ते पळोवच्या हांगा म्हूण सांगलो. तेय वळयले तांणी पुरा बार गर्ल्स खंय खंयची एक होटलांत तूं डान्स खंय तांणी पुरा थंय रावचे. सांजे वेळ नंतर कोण की तांकां कारां रावून व्हरची असलें पुरा पळयलें ताणें. पळोवन जाल्यार कुडे हें जालें कुडे नोटीस दिलें तूं कुडे बरो वचून सांगून आनी त्या केल्लें. सो जाय तो 15 दिवस टायम मेळ्ळें संपलो. मॅटर्स ओवर. कशें जायना. 1 म्हयने नंतर एक जर्नलिस्ट आयलो तागेले. इट्स अ वेरी सीरियस केस. पळय ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು. ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು, ಏನು ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅದು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನೀವು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಬೇಕಾದ तोरस्तीने म्हणतात 7 के 8 फोटोग्राफ डालते त्या ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ದೌಚೆ ತಗಲ ಗರಾಯತರ ಬಂದೌಚೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. नाही त्या जर्नलिस्टांनी तशें कसं केलं तर इट्स येलो जर्नलिझम. दिस इज हाऊ दे मेक मनी. इट्स येलो जर्नलिझम इट्स कॉल्ड. ब्लॅक मेल कोण करचे. ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡಿ, ನೀವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಿ ಹಾಕ ಪೂರ ಪೊಳಗೆ ಬಾಳೊಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ म्हणून ನಾನು ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಕಾಣದಿಲ್ಲ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ दिन पटेल. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ ಧ್ವನಿ ಪಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಕೋರ್ಗಿನು 2 ಪಟ್ಟಿ 3 ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲೇ. he could not sleep. He went and consulted a psychiatrist. He also could not help him. तर कसं केल्यार न्ही देना. सायकॅट्रिस्ट ताणें ह्या विशय सांगला की पूरा सांगला. कसं सांगल्यार तागेलें मन आतां कोण ताका भायर वचना. तें ताण आनी पक्कन पेपरार घाल्यार मेल मान मर्याद बरता, हें वता त्या वता पुरा उलयतनाची कोलॅप्स जाता उलयता. मागीर हाका सोल्युशन कसं कसं जालें म्हणून सांगलें आमकां कसं करून कळ्ळें. मागीर एशीन लिखलें ताका एक सांगलें हांवें ನಾವು ಒಂದು ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, 100% ಪರ್ಮಿಷನ್. ನೀವು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಈಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆತ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು, ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಗ್ತದಾ? कसं ಮಾಡೋದು? ಅಷ್ಟು ಪಳೆಯಲ್ಲೇ ಅದಂಗ್ಲೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೀರಿ, ಕಮಾನ್. ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ उंटा ನೋಡಿ. 5 मिनिट आलोचन केले. आलोचन करून कडेरी म्हळ्यार तुम्ही सांगचे मर्याद काडची म्हळ्यार एक स्टेट ऑफ माइंड म्हणजे तितलेचे मर्याद काडतात. मागीर हांव म्हणलें अपॉइंटमेंट करता. तूं कसं नौका जाल्यार बरोबर येता, पट्टी बरोबर येता, कसं नौका जाल्यार बरें बरें पेपर पाम्पलेट करून वांटी म्हणालो कडेरी आगील रिॲक्शन कशें करूं का? स्ट्रेट अवे मोबायल काडले.
ताका फोन केले ಹ್ಮ್ ನೋಡು ನೀನು ಆಗಾಗ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಳ್ಳಿ ತಕ್ಕ ಹಾ ತಕ ಬಂದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡು ಕಮಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೆಂತ ಬಿಲ್ಲೋ ಬಿಲ್ ತಕ್ಕ ಕಸಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳ कड़े तान कसंकी तगल पेपर कसंकी केले ता कसने कोण पेपर वाजिते परा सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट मन आको हॉट शेड ऑन दिस ಇದೆ द वेरी नेक्स्ट डे तगल चल बर्थडे का तगल फोन तू मी आयो कची जाजी स्टेशन संग पडा बट तंतु कंचे केमिकल्स दिलेला कंचे मात्रा ये ते कसने दिलेला only thing is तगल मन आशी तो ते बी कान उडो जागा पडा दिस इज द ओनली ट्रिक that is not possible म्हणून जाका तू करी तू कावे करता हम सांग यू नो so that is a wonderful case we had ते पडे लागल तुमका या पॉलिटिसायझिंग म्हळ्यार कसं म्हळ्यार रे प्रत्येक काका पॉलिटिकल पार्टी ओड लिंक करचे पार्टी ओड म्हणणे प्रत्येकले त्यावे म्हळ्यार ताण खंयची एक पॉलिटिकल बिलीफ आसता का खंयची एक पार्टीक तो बिलॉंग जावन आसा और ताजे ताका रेस्पेक्ट आसा अशें म्हणलें क्या जाल्यार थंय वतन ताणें ताका खंयचे विशय येतन ताणें तो तागेल पार्टी कर न्ही अनेक पार्टी चड करता बकन तागेल पार्टी केल्यार त्या कसन की एक सायडा करचें हें पूर आसता ताचे खातीर आमी एक स्ट्रॅटेजी कशी केला म्हळ्यार आमगेल ऑर्गनायझेशन कोण कोण मेंबर्स आसा पळय they should give a undertaking I don't belong to any political party I don't belong I am not interested in participating in any of the elections त्या निमित्त हांव म्हणून सो आमगे ट्रस्टी जावका जाल्यार हें जावका जाल्यार आमी त्या एक क्लॉज आसा द डे I go my trusteeship automatically gets cancelled म्हणून सगळें आमी तें बरोवन घेवन केअर करतात कित्याक म्हळ्यार असलें सी हें एक माइंड आमचे पॉयसनशीप आसता एक ते ब्लॉक जावन बसता कितले तूं खंयचे व्हड पॉलिटिकल पर्सन पळय तो कसले चूक करना तागेल पार्टी कसले चूक करना विंगडार मात चूक करची सो पॉलिटिकल आयडियोलॉजी बिलीव करतल्यांक तेच सायकॉलॉजिकल बॅरियर त्या पुरा करता म्हणून जाल्यार कितली जन तशी जावन घेवन आमगेले येताची त्या एक ते नेक्स्ट beating around the bush and deviating from the unrelated areas. See, this is almost simultaneously botta usually. Ekli maya ili indir maya monle kya. Yeon you know tibai young angry young man Amitabh Bachchan style ari you know. Kaun to Shanbag male kaun to okay tu ke lagi ullo chaili. Jayat mein tu base kasan विषय kasan hai. Pade म्युनिसिपालिटी कमिशनर पळय तो नालायक तो ताणें पुरा ते करप्ट आनी काण बसोवचे अशें तशें पुरा म्हणलेली जावं कसो विशय कसो म्हूण सांग विशय कांय ना हांव तागेले 3 फावटी कंप्लेन दिलें 3 फावटी कंप्लेन बरयतना समज कसो म्हूण एक्सप्लेन केल्यार आज थंय एन्क्वायर करचें जायना एक बिगर प्रॉब्लेम कसं म्हणून सांगून हांव एक एप्लिकेशन दिलें मागीर येवंक जायना पळय ताका अशें करचें समूय कोण की तूं संपोवन दित म्हळ्यार कमान कर म्हळें जायत म्हळें आतां कांय घडना आतां विशय कसो जालें म्हळें तुगेले दिलेलें एप्लिकेशन तूं कशें कितें दिलां न्हू ताका पिटिशन त्या आसुया म्हळें जायत म्हळें दिलें खाली 36 पेजाच पळयलें फर्स्ट पेजार 1938 अंतु तिगेला जान ते एक पार्ट ऑफ तंतु 1.5 एकर आशिल्ली तंतु 3 एकर ये तंतु 2 एकर कोणाक दिल्ली 550 सेंट्स मात दवरून घेतले ताका ताणें तागे चेडवांक विकले तंतु 3 पार्ट ताणें विंगडा विकले हे ते पुरो बरोवन 3 पेज जाले मागीर प्रॉब्लेम कसो जालें कितले पेज जाले ते चिकमकर रस्ते आसा पळय तें मागीर पळयता वापस आनी 3 पेज जाले म्हाका तेच कंटिन्यू जाता 6 पेज जाले
असं माहिती तुला ऐकून बरेला म्हाका खुशी जाली ते बरेलें डिस्क्रिप्शन बरेलां बट प्रॉब्लेम कसं नाही प्रॉब्लेम काय ना की तांगेल तोडा घेऊन उड्डा आंगेल तोडा येतके हंगे रब्बून घेऊन तांतू जडार जातके ते म्युन्सिपालिटी कंप्लेंट केलेले म्युन्सिपालिटीच्यान पळयली म्हणून हो तशें जालां हांवें येस आतां तूं आनीक कागद बरय नाही 3 बरयलां बाई 3 बरयलां बाई आतां आनीक बरयलें तोंड आसता तुका हांव सांगता आतां या बरें तुवें बरें हांव सांगता या कसं म्हळ्यार हे नंबर प्लॉटांत अमको ओनरू ताचे कडेन आनीक ओनरू 3-4 तांगेले पुरा जेला मुद्दा तोडोन तें लास्ट मिगिलान तेता थंय देखून भायर वचचेक ना हें तें म्हणून एक पॅराग्राफ बरयलें ते दी इतलें पुरू तू बरे अम्मा तू वचून पिटिशन दी कसन करता पळय हांव दुसरी गेल फोन आयल्यांची 3 जण आयल्यां पळोवच्याक आयल्यांच बे कसन की ताणें पुरो पळयलें बय बे तूं कुडे कसन करया म्हणून म्हणालो म्हणलें मागीर आयल्या तशें आयलें तांणी पळय तूं तांकां भेटयलें तांकां म्हणालो ना हांव कसन कर कसन जालें म्हळ्यार तूं दिलें 3 पिटिशनां वाजून घेवन एकल्या पिशे धरले अनेकल्यान भाशा पंडिताक एकल्या दिल्लें कसन सांग मरे म्हणून तो काम सोडून गेलो कोणाक अर्थ तू जाय न्ही तू कसन म्हणून सांगीन स्पेसिफीक जावन तूं बरोवका की नाका तुगेले प्रॉब्लेम इतले न्हय नाही ताणें म्हळ्यार कशें ते प्रॉब्लेम जालें म्हणून तांकां कळच्या ना हांवें म्हणून हांवें तितलें बरयलें ना सी दीस इज कॉल्ड बीटिंग बेर बुश पळय एक तेची डिविएटिंग फ्रॉम द अनरिलेटेड इश्यूज कशें की कोणाकी विकली त्या खंय पूर सांगून त्या पूर कोरगी न्हू हे बॅक ट्रॅक हाडयतना एक पॅराग्राफ तिका प्रॉब्लेम सॉल्व जाला म्हळ्यार कम्युनिकेशन स्किल ना कसन कम्युनिकेट करता म्हणून वतना टू द पॉइंट उलोवचें येना सी दीस आर ऑल नॉट द डिसीजेस this cannot be in complaint to anybody but here for some issues problem solve that person तांकां कळना yes next पळय कोणागे विशयी कंप्लेंट जावचे जाल्यार कसं रे म्हणून जाल्यार पुरा फॅक्ट्स कसं नासके की त्या पुरा कन्सील करून घेवन वरलें माल सांगचे हे कसले एग्जाम्पल सांगता म्हणून जाल्यार ते आमगे पुरा लायफ हे डे टू डे जावचेच विशय ताजे खातीर हे एग्जाम्पल्स कोणाकय दुखू ना ताजे खातीर एग्जाम्पल्स कळना एकलो टीचर येयलो एलिमेंटरी स्कुला टीचर हाय स्कूल टीचर तो एलिमेंटरी सेक्शना तागेले कसं म्हळ्यार सर आमकां एवरी आमगे टर्मिनांत 2 की 3 पटी आमकां लीव फेअर कन्सेशन जावन घेवन आमकां सगळें ऑल इंडिया कन्याकुमारी घेवन काश्मीरात भोंवचें वेवस्था आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटांत हांव ताजे बिल्स ते पुरो आमी मागीर दिवका दिल्ली कुडले तांणी ते रिएम्बर्स करता ती हांव 6 म्हयने जाले सर दिवन आनीक तांणी दिनाची निमगेले कुडले 5-10 हजार रुपये दिता ती म्हणून सांगून आमगेले कलिग्स पुरो म्हणटा ती हांव म्हाका ते जायना ते तूं हेल्प करता म्हणून सांगलां तूं कर तुवें म्हणून हांव म्हळें असो पूण तुका डॉक्युमेंट्स पुरो दी पुरा दिल्यार पुरा पळयल्यार ताणें कन्याकुमारीक टिकेट्स बसा टिकेट आनीक टिकेट ते पुरा दिला ताचे पुरा कॅल्कुलेट करून घेवन अबाउट 75,000 की त्या पुरो घेतला त्या पुरो दिल्यार तो दिना म्हणून गेल्यार हांव म्हळें पुरो पळय छंदस कशी असेल कन्याकुमारी कशी आसा म्हणल्यार अಲ್ಲ ಅವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕशी ಆಸ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲನೆ ತುಗೆಲಾಗಿ म्हणले ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದುಂಟಲ್ಲ एक क्वेश्चन निमगिता तू आन्सर कर जाल्यार म्हाका खुशी जाताले न्ही जाल्यार म्हाका बेस कश्ट जाताले बद्द तूं चमकला वय वे म्हणले कन्याकुमारीक बेल्लूराक आनीक तुगेले रामेश्वर महाबलीपुर मदुरै हे ते पूरा आसा तूं चमकला वय की ना सर एल्डरली पर्सन रिटायर्ड पर्सन चमकला की ना न्ही तो पळय पुराय जाण तशें केला पळय हांव तुगेले एक क्वेश्चन तूं चमकला की ना
हो कन्याकुमारी सोडून घेऊन कंजुबेट असं मी वचन कळवे ते बस स्टँडा गेले रे त्यांनी ते पुरा बिल्स करून दिता ती पुरा मास्टर त्यांनी 3 दिवचे तांगेले बिल बुक ते पुरा रिसीट किसीट पुरा असं त्या परत दिता ती त्यांनी एक 10,000 रुपये की चार्ज करतात थंय वतना एज्युकेशन डिपार्टमेंटा बसला पळय ताकाय गोतो सर ह्या कसं नाही म्हणून तू ताक दित न्हय तू केपात येत म्हणत न्हय म्हाका एक 5,000 की 10,000 जाल्यार तुमकां गेलो तो तागेलें इंटेंशन ಸೀರೀಸ್ ತೋ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು तू चमकल वही की नाही तू सत्य सांग का मग तू मास्टर घेतल्याने सीधं चमकलो म्हणजे हांव कसं सांगता मुसाला पळय आता ते समाज ऑब्जर्व करून पळय never believe in complaint, it is always right. Interview to get the other side. Other side कसं म्हणून सांगून आमकोळ काम म्हणून जाल्यार आणि कंप्लीट इंटरव्यू करताना कळटा in all this thing you know we do like this. अनेक साइड कसं कसं पळोवचें आसता पळय त्या पुरा आमी करतात. नेक्स्ट हे रिच्युअल्स म्हळ्यार ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕಲೇ ವಿಷಯ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಎಂಥದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಧರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ते पळय तांतास पळय ते पुरा रिच्युअल्स बंद धरणा मोर्चा हंगर स्ट्राइक हे पुरा ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ म्हणता पळय कोरची कर्म कोरचे ते तांतू कसं नाही जस्टिफिकेशन येईना ते कसले करता म्हणून गोत ना असल पुरा केल्यारच पळय तांगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना प्रॉब्लेम सॉल्व जावका जाल्यार एक लीगल बॅकग्राऊंड आसका नवे एक एथिकल बॅकग्राऊंड हे कसले ना अशीच आम्ही कंटिन्यू करता आसा ती त्या निमित्त हे सायकोलॉजिकल बॅरियर्स कशी ते कशी आम्ही समकोवचे म्हणून सांगू न्हू हे ಕೆಲವು एग्जांपल्स आम्ही दिलेले तशी तुम्ही ह्याची फूड सांगितलंस तुम्ही मस्त एक शिबिर काढलेलं असं म्हटल्यार एक कॅम्प काढलेलं असं जनाक एक शिकवण दिवच्याक या अशा एक ह्युमन राईट प्रोटेक्शन कशी कोर येतं या काउन्सिलिंग कशी कोर येतं म्हणून सांगून हाजी बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता पण आम्ही मस्त केसेस असले पळयल्यार दूर दूर लोक येता ती बेंगलोर आदकोनू धारवाड आदकोनू हांगलाकून थंय नकोनू प्रति कडेन येवची हांगा तांणी येवका जाल्यार म्हाका आमकां पळोवचें आसा म्हणून जाल्यार तांकां 2,000 करचे आसा आनी करचे येवन न्हू ओपास आमी सांगून गे न्हू प्रति पटी तांणी थंय देखून आमकां कॉन्टेक्ट करता हें पुरो समन्हय म्हणून सांगून आमी एक प्लॅन केलें आमी उडपांतू आनी सायकॅट्रिस्ट तांकां बरोबर उट्ट करून गे न्हू आमी एक असं सेक्शन करुया त्या सेशनांत आमी पुरो एक्सप्लेन करुया कोणेय विंगड जाणा कडेन कावन्सिलिंग करची म्हणून जाल्यार तांकां ओपास हांगा येवची व्हरत न्हू तशें म्हणून आमी मँगलोर धारवाड बेंगलोर तुमकूर हांगा प्रति कडेन असन पुरो एक सेशन्स केल्लें आसा सेशन करून गे न्हू थंय आसा पळय तुमगेल्या गांवांत आमगेल्या गांवांचे मस्त तोंदर जाता तांकां त्या निमित्त हें केलें म्हणून आतां हें मंगळूरची केल्लें आसा पळय तुमी पळयता ती हांतू ती पंकजम्मा आनी डॉक्टर चंद्रशेखर तांणी आसाची हे 2003 ती सुमत एक म्हणून आशिल्ली चेतना स्कूल म्हणून आतां आसा तें स्कूल अंगविकलाचें स्कूल त्या स्कूलांत तांणी केल्लें ती पंकजम्मा म्हणून सांगून न्हू ती एक्चुली स्कूल टिचर जाल्यार ती मस्त जेन्ना सुसायड करता जाल्यार बांचयलां तांकां रक्षण केलां तांकां ते तिका पळोवन तिगेले एक्सपिरियन्सीस कशें म्हणून आयकुया म्हणून सांगून तिणें उलय तिगेले एक्सपिरियन्सीस सांगले डॉक्टर चंद्रशेखरान तागेले एक्सपिरियन्स सांगले मस्त जनाक तो मोटिवेट करून घेवन चमकलो जाल्यार मस्त जन ते बरें ಸ್ವಲ್ಪ जनान मात्र तागेले ते ऑपॉर्च्युनिटी घेतली आमगेले वॉलंटियर्सां मात्र मस्त हेल्प केलें ते असल करून घेवन प्रति एक कडेन असल केल्लें एक म्हळ्यार आमगेले एक प्रयत्न एक कावन्सिलिंग म्हणालें सादारण जावन घेवन प्रति एक गांवांत एक 2-3 पुणी आसका तेन्ना चिकेच जनाक एक रक्षण दिवच्याक जातलें सुसायड करतले बांचोवचे जातले जाय म्हणून लायफ वायट करून घेवचे बदलाक असन करुया म्हणून सांगून आमी दिसते त्याचे रिपोर्ट आसका तातूंत
हे आमगे सारस्वत जागृती म्हणून सांगून GSB समाजा खातीर एक पेपर केलेलो आमी तातूं ताजे आश्रय हरीश हे जाल्ले नेक्स्ट म्हळ्यार तेंगे सेशन्स हांगे कावन्सिलींग सेंटर आमी स्टार्ट केलेले ते आतां चर्तास की ना म्हणून म्हाका गोतना जाल्यार हांगा ती प्रभा कुडवा म्हणून आशिल्ली प्रभाका आनी सत्यभामाका मागीर तांणी पुरो आशिल्लें तांणी बारी एक गंभीर पर्सनालिटीज तांणी पुरो हांगा मंगळूरांत केलें आज 22 वर्स जालें आतां तांणी भोवशा प्रभाकर नांव दिसता हांगा जाल्यार असलें मस्त जावचें अवश्य आसा म्हूण सांगून दिसता आता तुम्ही इतली पुरा कार्यविधान तुमगेले हे काउन्सिलिंग सेशनांत तुमगेले ऑर्गनायझेशनांत तुम्ही प्रारंभ केले ह्या पुरा केलेले निमित्त ह्याची परिणाम कशे आशिल्ले आनी हाजी विकास करता जाल्यार कसं पुरा नवे तंत्र तुम्ही वापरले या मस्त जेन्ना आमगेले हेंचे प्रश्न निवचे हे टॅक्निक्स तुमी डेव्हलप केलेली कशी ते डेव्हलप करतना तुम्ही म्हळ्यार मस्त ते फॉरेनां दाखोवन हाडलेले आसा पुरा ताचे खातीर आमी सांगलें खंयचेय डेव्हलप केलेलें न्ही पूण हांव एक स्टोरी सांगची आसा इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टिंग स्टोरी कसं म्हळ्यार एकलो मिगेले आयलो येवन घेवन मिगेले म्हणालो सर म्हाका अन्याय जाला तुमी म्हाका न्याय दिवका म्हणालो कसो न्याय दिवका म्हणलें कसं जालें म्हणलें पळय सर आमी एक 10 वर्स फुडें DC ऑफिसांत एक दस्खत घालून लायल्या पुरा कोणाक कुकिंग गॅस कनेक्शन जावका की तांणी पुरा दस्खत घालका तुमगेले गांवांत न्यू एजन्सी ओपन जाले कुठे तुमकां दिता ती म्हूण सांगून आमी बुडोवपाक देखून ಸ್ವಲ್ಪ दूर आसाची जितके हळ्ळी जाल्यार तांणी ते एजन्सी दिली तेन्ना तुमकां मेळटा म्हूण सांगून तशी ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर आमगेल्या गांवां एजन्सी आयली ते एजन्सी येवन घेवन आमकां एक पोस्ट कार्ड आयलें तुमकां जावका जालें तेन्ना पोस्ट कार्ड घेवन या म्हूण सांगून आमी समगलींची तांणी सिलेंडराचे 2000 रुपये डेपॉझिट दवरका म्हणला तदनंतर 3000 रुपये दिवका म्हणला 5000 रुपये उठो दिवका म्हूण सांगलो जाल्यार आमी ते परत चेक केलें 3000 रुपये ना खाली 500 रुपीज मात्र ताजे चार्ज आसा 200 रुपीज सिलेंडर डेपॉझिट ते तांणी 5000 15,000 चड घेवची कशी तागेले प्रश्न ते समवे आमी ते समनी ते चुकी म्हाका गोच आसा ते तांणी ते घेवचे कसल्याक म्हणून मिलें मागीर हांवें पळयलें सर मागीर तो सांगता तुमकां गॅस कनेक्शन दिवका जाल्यार स्टव आमगेले की घेवका म्हूण म्हणटा सांग म्हणलें घ्या ना स्टव तुमकां लागीं नवें तो रिपेर करता आनी तोच करता वॉट इज द प्रॉब्लम न्ही सर ऑलरेडी हांव घेवन दुबय देखून घेवन म्हगेल्या भावान पेटयला ते पुढे दुबय देखून घेवन स्टव म्हळ्यार व्हड सांगत आशिल्लें कुकिंग रेंज ते हाडलें त्यान ते आमकां नाका म्हूण सांगलें तो दाना न्ही जाल्यार तूं 2,500 रुपये दिवकाची ते आमी सांगना म्हूण म्हणलें वय वे ते समवे म्हणलो सम खंडीत न्ही ते लिगल न्ही ते पनिशेबल ऑफेन्स म्हणलें पनिशेबल ऑफेन्स म्हळ्यार कसो न्ही म्हणलें पनिशेबल ऑफेन्स म्हळ्यार ताणें ते घेवच्यानच तागेली एजन्सी कॅन्सल जावच्याकय पुरो तागेले लिगल एक्शन घेवच्याकय पुरो कंपनीचे म्हळ्यार लिगल एक्शन म्हळ्यार तागेले एजन्सी जावं कॅन्सल जाता की सर पळय कॅन्सल जावचे चान्स आसा जायत सर हांव येता म्हणालो कसं जालें म्हणलें न्ही केस घालता म्हूण आयलो मनीस नाका मात ते केस नाका सर म्हणालो कसं जालें गे म्हणलें नाही तागेली एजन्सी कॅन्सल जावची न्ही ताका दिवका म्हाका तागेली एजन्सी कॅन्सल जावचें ते नाका म्हाका कसं जालें तुका म्हणलें न्ही तो म्हगेलो फ्रेंड म्हणालो तुगेलो फ्रेंड वे तूं म्हगेले 15 मिनीट वेस्ट केले तुका बरो समजना हांवें फ्रेंड जाल्यार वचून निमगे म्हाका दी मरे हांव 2,500 रुपये दिना म्हाका कुकिंग रेंज घेतला म्हूण सांग ताका न्ही ते तो दिना खंय तो दिना खंय जाल्यार वचूना ताणें इलिगल करता वळेर वय न्हय ते नाका सर म्हूण सगळो तो उठयलोची अंदाज जालो हें सर म्हणून असल स्टोरी कितें आयकलें की तूं ना हाजे फुडें तुमी आमगेले फुडल्या उपाख्यानांत सांगिल्लें याची काणी
ते कसन म्हळ्यार तितलेंच हम्म. ते फूड तशी एकलो आशिल्लो एकलो कंज्युमर आशिल्लो हम्म. तो वचून अन्याय 5 हळदी दी म्हळ्यार दिना म्हूण सांगून कंप्लेंट घेवन एक्टिविस्टाला गेलो. हम्म. एक्टिविस्टान ते पुरो एनालायज केले आनी ताका सांगलें पळय 5 ते हळदी दिना म्हणलें हांवें कमॉन फायट करून घे तूं म्हूण म्हणलें. ते कशें करचें तो आमगेलो फ्रेंड हम्म. हो आमगेलो आजो हम्म. हो आमगेलो भाव आनी पुरो आमगेलो बाबा सांगलें न्ही वय. तेंची पळय आतां पळय कृष्णाले भगवद्गीता. हे भगवद्गीता इज एक्सलंट एग्जाम्पल फॉर आप्तसलहे. हम्म. हम्म. नेक्स्ट पळय हे सगळेंच आमगेल्या ऑर्गनायझेशनाचे प्रिंसिपलच आमी हेंच दवरून घेतले आनी तो कसर स्ट्रॅटजी ते कृष्णान ॲज ए कावन्सिलर फॉलो केला की तेंच आमी तेंच फॉलो केला आनी विंगड कसं नाही करनी. पळय तो अर्जून एक आमगेले की अप्रोच जावचो एकलो क्लायंट ऑर कन्ज्युमर म्हणल्यार प्रती एक येवन तो म्हणटा पळय म्हगेले अशें प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगून ओके तांणे डायरेक्शन दिता अशें कर म्हूण सांगून न्ही तशें केलें तें कोर्सा जायना म्हाका हें कोर्सा जायना अशेंय पुरो सांगता आसता कडेरी विद्यान साध्य जायना म्हूण सांगून तागे खंडीत आन्सर. तेन्ना ताका आमी सांगताची पळय तुका हांव इतलो ऑप्शन्स दिला तूं करता जाल्यार करी न्ही. पळय तूं एक सुदर्शन चक्र सोडल्यार सगळें पुरो हें जाता समजता वता. त्या निमित्त तूं एक उदयवाणी तूं तो बरयल्यार सामकें पुरो म्हगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता हांव सांगून. जाल्यार हांव सांगचें ताका पळय त्या पुरो वय जाल्यार तुगेल केस तुवेंच फायट करता तुगेल केस विंगड कोणेंय फायट करूं जायना ताचे खातीरची न्ही जाल्यार हांव तुगेल कसन तुका सपोर्ट करता ಹೋರಾಟ ನಿನ್ನದು ಬೆಂಬಲ ನನ್ನದು तुका सपोर्ट करता जायना कित्याक म्हण सांगलें दॅट इज नॉट माय प्रॉब्लेम तुगेलो प्रॉब्लेम न्हू तुका सोल्युशन सांगला तें सोल्युशन डायरेक्शन दिला त्या डायरेक्शना प्रकार तूं मुखार वचयता कांय तोंदर ना म्हणून चुकल्यारी शक्ती दिता हांव नात मात्र न्ही तुका हांव मिगेल रतारी आपूण कुरुक्षेत्राक घेवन वता कुरुक्षेत्रांत तूं म्हळ्यार उदयवाणी तूं मिगेल आर्टिकल्स येतास त्या कालारी ते रतार तुका बसोवन घेवन थंय वता जाल्यार आर्टिकल तुगे सगळ्यांची तुगेलेच स्टेटमेंट्स जावका आनी पक्कने तुगेले बाण तुगेले तुका मारत म्हूण जाल्यार आमी रथ जगू शकाय गोत आसा अगेन तेचे सुदर्शन जोड शकाय गोत आसा त्या परस मागीर पळोवचें सुप्रीम कोर्टा वचचें की त्या परस मागीर जाल्यार तें दवरतें तुका हांव सपोर्ट करता जाल्यार तुगेल फायट मात्र तुवें करता एक वेळार तुगेल प्राण गेले म्हणले क्या परिस्थिती आसा म्हणले क्या तेन्ना आमी रक्षण करता ती फाटी बलजावन आमी खंडीत आसा मुखारसियाची म्हणून वय त्या प्रिंसिपल आमी चोडका म्हूण सांगून आमी कितलें तें केलां म्हूण सांगल्यार पळय कितली की जेन्ना आमी कागद बरयल कुडले आमी हें केलें कुडले तांणी रेस्पॉन्ड केला न्हू तशें मोर दॅन 1000 केसीस आसात आमी खंयचीय पब्लीश करनी पब्लीश करचें वचचें न्ही कित्याक म्हळ्यार ताणें आमी सांगिला की तर ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिला तो डीसीस असो अनेक असो ऑफिसर असो कोणें असो तद नंतर आमी ते पळय एक पडी पडलेल्याक ताका एक लात मारची न्ही तो सरेंडर जाल्लो तद नंतर आमी कसलेंय करनी ताका ह्युमिलेट करचें ताका हॅरास करचें तसलें कसलेंय करनी ते गंभीर जावन गे न्हू ते कृष्णान कशी ते बिहेव केलें तेंची प्रिंसिपल्स आमी फॉलो केलेले ताचे खातीर केलो पडटा हांव लेक्चर शिकलें आमकां इतलें सक्सेस कशी मेळ्ळें म्हूण सांगून खंयचेय केसान तूं आमी सोलोवलें म्हूण म्हाका वतना तें सोलोव म्हळ्यार ताणें पट्टी सांगून एक्झॅजरेट करून घेवन तशें जावन घेवन जालां शिवाय खंयचेय केसान तूं आमी आमकां प्रॉब्लेम जालें ना येदोळ तें डिफॉर्मेशन कोणें केलें ना कसलेंय केलें ना तें कशें जालें म्हळ्यार आमी ते स्ट्रिक्टली त्या प्रिंसिपल्स आमी फॉलो केलेले निमित्त अशें जाय न्ही म्हूण सांगून म्हाका दिसता. तुम्ही आता ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन हे असल एक ऑर्गनायझेशनानं मुखार हाडलेलें तसलें 35 35 प्रिंसिपल्स तुम्ही हे केला तांतून आमी 12 त्यार मात्र आतां उलयलेलें आसा. तुम्ही असल कार्यविधान वापरून कशी एक जनाक सहाय केले म्हणजे एक अत्यंत आयडियल या मादरी जावन आसा म्हण हांव लेखता. आमी ते
आता इम्पॉर्टंट मात दाखयला वरल्यान 35 आमगे वर्कशॉप तो कोण कोण हे काम करता पळय तांकां ते सांगता जनरल पब्लिकाक ते गती ना कशें कशें केल्यार कशें कशें जाता म्हळ्यार पळय ते 35 प्रिंसिपल्स आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करून घेवन न्हू ताचे निमित्त कितले म्हळ्यार सांगता एक चूर आमगे जशें टेन्शन आयिल्लें ना ओ त्या कसन कितें जाता की हें कसन कितें जाती ना कोणें येवन आमकां अटॅक करता की ना येद्दोळ ते खंयचेय विशयान तो आमकां नेगेटीव जावन घेवन हें समस्या आयिल्ली ना त्या निमित्त आनंदारे 45 इयर्स आनंदारे हें काम केलां कावन्सिलींग म्हण तूं सपोर्टींग म्हण कसं त्या पुरा आमी केलां म्हण सांगून आमकां मस्त संतोष आसा. तसल एक धन्यता भाव तुमकां आसा तशीच असल एक कार्यावळी तुमगेल मुखांतर आमी आमगेल विक्षकांकय पावयता आसाची म्हण तसल एक सार्थकाय आमकांय आसा. इतली सांगताची आमगेले चारीचे उपाख्यानक आप्तसलाहाचे चारी उपाख्यान आमी हांगाची कैद करताची या मुक्ताय करताची आणि इतली तुमकां माहिती दिल्या डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मा. नमस्कार नमस्कार. तशीची आमगेल सर्व विक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.